नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. बिहाराक सुरू आशिल्ल्या मतदार वळेरी फेररचणुकेचो मुद्दो घेवन विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी नियमीतपणान सध्या वेंचणूक आयोगाचेर तरेकवार आरोप करतना पळोवपाक मेळटात. हाचेर प्रतिउत्तर दितना भाजप फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन राहुल गांधी बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत जावपी तांच्या अपेशा विशीं भियोवन अशे तरेची विधानां करता अशें तांणी सांगलें. तशेंच प्रत्येक खेपे खंयच्याय वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्षाक अपेश आयलें की ते सरळ वेंचणूक आयोग वा ईव्हीएमाचेर बोट दाखयतात असो आरोप लेगीत अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केलो. चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया. कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया और आप रिकॉर्ड चेक करिए. 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे. कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया. और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की. आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, ये कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया. ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण. निसर्ग आमकां नियमीतपणान निसर्गात जावपी लुकसाणा विशीं जागरूक करपाक तरेकवार रितीन पळयता. आमी ह्या साबार खुणा कडेन लक्ष दीत जाल्यार आमी जबाबदार नागरीक जावन पर्यावरणाचें संवर्धन करपाक यशस्वी थारतले. प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल हांणी आयज इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरांत आयोजीत ग्रीनिंग दी हिमालयाज ह्या कार्यावळींत उलोवप करतना सांगलें. प्रसार भारती हे देशाच्या खाची कोनशा मेरेन पावपी माध्यम आशिल्ल्यान समाजाक पर्यावरण संरक्षणा विशीं जागृत करप ही आमची जबाबदारी आसा अशी गवाय लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. प्रकृति हमको बता रही है कि हमको प्रकृति के प्रति सचेत होना चाहिए. हमको प्रकृति की रक्षा के लिए, और विशेषकर जो हमारे पहाड़ हैं, पहाड़ पे हमारे पेड़ हैं, हमारा जो जितना एनवायरनमेंट है वहाँ पर, उसके प्रति हमको हर एक नागरिक को इस देश के सचेत होना पड़ेगा. और ये सही समय है कि हम सीखें धराली जैसी घटनाओं से और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं. हम अगली जनरेशन को, हम आने वाली अपनी पीढ़ी को एक बेहतर पर्यावरण देकर जाएं, एक बेहतर क्लाइमेट देकर जाएं. और ये ना हो कभी कि कोई कहे कि हिमालय कभी कागजों में देखना पड़े हमको. तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग मिलें. सरकार जो अपना प्रयास कर रही है, समाज को एक साथ आना पड़ेगा. सरकार और समाज मिलके ही इसको आगे बढ़ा सकते. 15 ऑगस्ट लागीं पावता तसो देशभर हर घर तिरंगा मोहीम नेट धरपाक लागल्या. आयज घरमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या राबित्या घरांत बावटो उबारून एकचाराचो संदेश दिलो. तशेंच उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंडात पुष्कर सिंग धामी, हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी, गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल तशेंच तिरुवनंतपुरम हांगा लेगीत भाजप प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हांच्या फुडारपणा खाला हर घर तिरंगा मोहीम राबयली. गोंयांत लेगीत विधानसभेचे उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजा तशेंच येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी ह्या मोहिमेंत वांटो घेतलो. ह्या मोहिमे विशीं उलयतना मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी प्रत्येक भारतीयाक ह्या मोहिमेंत वांटो घेवपाचो उलो मारला. आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है. आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराए. झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए. कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर एक मिलाचो फातर उबारतना लोकसभेक 3 कोंकणी अनुवादकांक कन्सल्टंट म्हूण नेमल्यात. हांकां लागून पयलेच खेप संसदेत जावपी साबार कामकाज कोंकणींतल्यान लेगीत अनुवादीत जातलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज लोकसभेत नेमणूक जाल्ल्या तिगाय अनुवादकांची भेट घेवन तांकां परबीं भेटयली. एविता डिसुजा, गौरी मावळीकर आनी समीक्षा वेळीप अशी ह्या अनुवादकांची नांवां आसून तांकां तज्ञ शरद कृष्ण रायकर हांचे कडल्यान ह्या कामा खातीर खर प्रशिक्षण लाभलां. सोमार सावन लोकसभेचे साबार कामकाज कोंकणींत अनुवादीत जावन प्रसारीत जातलें. गोंयच्या कोंकणी भाशेचें संवर्धन आनी प्रचार राष्ट्रीय पावंड्यार करपाक
संद मेळिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या अनुवादकांची तोखणाय केली. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी आयज आपल्या मतदारसंघात फक्त 40 लाडली लक्ष्मी लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां वितरायली. उरिल्ल्या अर्जा खातीर फुडल्या 15 दिसां भितर मंजुरी पत्रां जारी करतले अशें उतर ह्या वेळार उलयतना आमदार जी तारोलकर हांणी दिलां. वुमन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंटाचे आमचे मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्यानी आयज आमकां 45 महिलांक आमच्या लाडली लक्ष्मी दिल्ली हा. ह्या स्किमी अंडर तांकां सगळ्या महिलांक आपले म्हणजे खंय ना खंय आपल्या लायफान खंय ना खंय मदत जाता. ताका लागून तशेंच हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे फायनान्स मिनिस्टर आहा आनी तेंच्या लिडरशिपी अंडर हे स्किमी आमच्या स्थानिकांक उपलब्ध जाता, फायदो जाता. आयज आमी 45 महिलांक आयज लाडली लक्ष्मी स्कीम दिल्यात. थोडेशे अजून क्लियर जावपाचे आहात ते ऑलमोस्ट बाय नेक्स्ट 15 दिसां भितर ते क्लियर जातले. म्हणजे मॅक्झिमम आमच्या ऑफिसांतल्यान जे लाडली लक्ष्मी येवन फॉर्म भरतात आनी मागीर आमचो प्रोसेस आमच्या ऑफिसांतल्यान पणजे मेरेन ते रिटर्न ये मेरेन सगळो प्रोसेस आमचो फॉलोअप करून तांकां म्हणजे पयलीं कशें जातालें लाडली लक्ष्मी तांकां धांवचें पडटालें हेडीन तेडीन. पूण आयज कसलीच स्कीम आसूं ती आमच्या सरकारांतल्यान कसली स्किम्स जे आहा त्या म्हाज्या ऑफिसांतल्यान फॉर्म फिलअप जाता आनी कंटिन्युअसली तेजें फॉलोअपूय आमचें ऑफिस करून तांकां ते स्किमीचो लाभ मेळपा खातीर तांकां इमिजिएटली प्रायोरिटीचेर तांच्या हातीनूय ते आमी दिवपाचो प्रयत्न करता. राज्याच्या रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी राना खात्याच्या अंतर्गत पेडणेच्या म्युनिसिपल गार्डनात केल्ल्या पुनर्बांधणी आनी सुशोभीकरण प्रकल्पाचे उक्तावण केले. हे विशीं एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना एका काळार हो फकत एक उक्तें मैदान आशिल्लें, पण आतां राना खात्यान ह्या जाग्याची कायापालट करतना हांगा 5वो स्वर्ग उबारला आनी ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान ल्हान भुरग्यांक लेगीत खेळपाक, लोकांक सुशेगाद बसपाक तशेंच समाजाक एकठांय येवन निसर्गाचें सौंदर्य तोखेवपाक संद मेळटली अशें मंत्री राणे हांणी आपल्या संदेशांत म्हळें. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी पेडणे नगरपालिकेचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. खेळा प्रशासन विधेयक 2025 संसदेत पारीत जाल्ले कारणान खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी खोस उक्तायल्या. ह्या विधेयकाक लागून खेळगड्यांक ताचो फायदो जातलो अशें मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें. महिला आनी दिव्यांगांक प्रतिनिधित्व मेळटलें अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें. गुड गवर्नेंस स्पोर्ट्स सेक्टर में लाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आज पहले लोकसभा में और आज राज्यसभा ने पारित करा. स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के माध्यम से देश में एथलीट सेंट्रिक व्यवहार बनेगा, फेडरेशन में पारदर्शिता आएगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में स्पीड आएगी और उसके साथ महिला और दिव्यांग जनों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. और आने वाले दिनों में हम हमारी मेडल टैली की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जिसके आधार पर हम आने वाले 10 साल में दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 10 में क्रम में आएंगे. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. नमस्कार. एक सांज रंगता, नवी सकाळ उदेवपाची आमकां सुलूस लायता आनी ही सुलूस लागता तेन्ना कळटा की
कवीच्या मनात काव्य उदेला. म्हणूनच सांज रंगता ती उदेंतेच्या वाटेंत अशेंच आमी म्हणुया. म्हणटकूच तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या काव्य संध्येत आमचो येवकार. आनी काव्य संध्येत आयज आमचे कवी आसात जॉन बाब आगियार, रमेश बाब घाडी. म्हज्या दावे वटेन आसात प्रकाश दत्ताराम नायक, ग्वादालूप डायस आनी रुपेश बाब देसाय. काव्य संध्या रंगता. काव्य संध्या रंगता म्हणजे पेक्षा काव्य संध्या गायता अशें आमी म्हणुया. कारण गितांचो साज आनी नाद म्हणजे कितें आनी तो उतरांतल्यान कसो प्रकट करप हें सांगपी आमचे जॉन बाब आगियार. जॉन बाबाची कितलींशींच पुस्तकां आयल्यात. पावलां, जीण, गुलमोहर, ओली आदी, सांज आनी कितलींशींच वाटेरी आसात. आनी म्हत्वाचें म्हणजेच जॉन बाब कायम नवीं नवीं गितां घडोवपाक मग्न आसतात. आनी नवे नवे गावप्यां कडल्यान गावन घेवपाक तांकां खूब आवडटा. तेन्ना प्रत्येक गायक वाट पळयता की जॉन बाबाचें गीत रचतलें आनी हांव गायतलों. आनी खास करून गोंयच्या वेगवेगळ्या देवस्थानांनी देवींचेर तांणी मना काळजाची अशीं भक्तिगितां रचल्यात. जॉन बाब, तुमकां आमच्या काव्य संध्येत येवकार आनी तुमचे खातीर तुमचें काव्य आमच्या रसिकां खातीर प्रकट जावचें, सादर करचें म्हणून मागणें. देव बरें करूं शकुंतलाबाई. कवितेचें शीर्षक आसा श्रावण. श्रावण म्हयन्यान म्हाका नुस्तें खावंक मेळचें ना. श्रावण म्हयन्यान म्हाका नुस्तें खावंक मेळचें ना. कशे दीस वतले म्हजे म्हाका आतां कळचें ना. श्रावण म्हयन्यान म्हाका नुस्तें खावंक मेळचें ना. कशे दीस वतले म्हजे म्हाकाच आतां कळचें ना. बायलेन सांगलां सारको राव. बायलेन सांगलां सारको राव, खंयच कांय खावं नाका. बायलेन सांगलां सारको राव, खंयच कांय खावं नाका. काम कांयच नासतना जगार बेश्टोच भोंवनाका. काम कांयच नासतना जगार बेश्टोच भोंवनाका. शिवराक खावन पोट म्हजें बेश्टेच वाऱ्यान फुलतलें. शिवराक खावन पोट म्हजें बेश्टेच वाऱ्यान फुलतलें. संवय नाशिल्ल्यान ह्या जेवणाची चक्र मातशें हालतलें. संवय नाशिल्ल्यान ह्या जेवणाची चक्र मातशें हालतलें. नुस्त्या घातन दाखोवन पेद्रू बांदार म्हाका चाळयतलो. नुस्त्या घातन दाखोवन पेद्रू बांदार म्हाका चाळयतलो. म्हजो निश्चव कितलो घट हालोवन म्हाका पळयतलो. म्हजो निश्चव कितलो घट हालोवन म्हाका पळयतलो. कितेंय आसूं आतां हांव श्रावण पुराय पाळटलोच. कितेंय आसूं आतां हांव श्रावण पुराय पाळटलोच. कोटो म्हजो नितळ करून नव्यान ताजो जातलोच. कोटो म्हजो निवळ करून नव्यान ताजो जातलोच. वा, जॉन बाब गोंयकार कितलो नुस्तें प्रिय. आनी ह्या नुस्त्यान श्रावण म्हयन्यांत ह्या 5वेचार अशा धर्तरेची वेगळीं वेगळीं रुपां तुमच्या कवितेंत नकळत अशीं सांगिनासतनाच आमकां दिसलीं. आतां तुमचे सांगातान येतात आमचे रमेश बाब घाडी. रमेश बाब घाडी हांची वळख आवय जाल्या जाणटी ह्या एका पुस्तकान जायना. तांची कितलींशींच पुस्तकां आतां वाटेर आसात हें तर सत्यच. पुणून कवी जल्माक येवचो पडटा. कवीक ह्या मातयेन लोळचो पडटा. आनी कवीक जिणेचे रंग वेगळे वेगळे आसात म्हणून वेगळे वेगळे तरेच्या दिसांतल्यान ताका मुखार वचचें पडटा. आनी तेन्नाच तो ह्या समाजाचो एक बऱ्यांत बरो कवी म्हणून घडटा. कवितेक एक लय लागता. कवितेक एक छंद लागता. आनी कवितेक मुखार वता आसतना एक तरेचो फ्लो लागता. आनी हो फ्लो आमच्या रमेश बाब घाडी हांचे काव्यांत केन्नाय कशी वाचात ती आमकां सहजतायेन सुंदर रितीन वाचूंक मेळटा. अशे रमेश बाब आमचे सांगातान आसात. रमेश बाब, आमकां खूब आनंद जाला तुमची कविता आमच्या आयकुप्यांक आयकूंक दिवपाक आमकां मेळटा म्हणून. सादर करची. देव बरें करूं शकुंतलाबाई. म्हज्या कवितेचें नांव आसा पुता हे गांव बेठे सोबीत उरचेनात. पुता हे गांव बेठे सोबीत उरचेनात. तिनसांची बसून केन्नाय
आवय हुस्को काडटाली. तिणसांची बसून केन्नाय आवय हुस्को काडटाली. इबाडलेलो गांव पळोवन दुखां दोळ्यांत हाडटाली. इबाडलेलो गांव पळोवन दुखां दोळ्यांत हाडटाली. उरिल्ली ही भूंय पुता राखची तुमकां पडटली. उरिल्ली ही भूंय पुता राखची तुमकां पडटली. नातर सांगात सरगार आमची. नातर सांगता सरगार आमची पुर्वजां रे रडटली. पुर्वजां रे रडटली. अशें म्हणत आवय मळबा कडेन एक खीण पळयत वगीच रावताली. आनी मागीर दोळ्यांत आयिल्लें दूख पुसत हळूच म्हणटली, पुता हे गांव बेठ्यात सोबीत उरचे नात. फांत्यार उठून तुमकां पुता शेतान धांवचें पडटलें. फांत्यार उठून तुमकां पुता शेतान धांवचें पडटलें. मानशे वयल्या उक्त्या बांदार माड लावचें पडटलें. जाणट्यांची काजी रानां राखची तुमकां पडटली. जाणट्यांची काजी रानां राखची तुमकां पडटली. खनक आडे वयो करून धाकची तुमकां पडटली. खनक आडे वयो करून धाकची तुमकां पडटली. पुता हे गांव बेठे सोबीत उरचे नात. हे गांव बेठे सोबीत उरचे नात. कापडां विस्तीत घट्ट बांदून परत खोंयची पडटली. कापडां विस्तीत घट्ट बांदून परत खोंयची पडटली. जाणट्या वतीस तरवे पिकां परत रोयची पडटली. साऱ्या वांगडा घामाचोय बी साऱ्या वांगडा घामाची बी पावळी ओतची पडटली.